धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 7 ओळी 1 ते 29. इस्तेवाची बोली. परोम याज्ञिकान इस्तेवाक विचारले. ते सांगतात तें खरें. इस्तेवान पोतीपाळ केलो. म्हज्या भावानो, म्हज्या वडिलांनो, म्हजें उतर आयकात. खारान गांवांत ठिकाण करूंक वेचे आदीं मेझोपोटामियांत आसतना आमच्या बापा अब्रामाक मोहिमेचो देव दिश्टी पडलो. ताणें ताका म्हळें, तुजो देश सोड, तुज्या घोराण्यांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलों त्या देसांत वच. तेन्ना तो काल्दियाकारांच्या देसांतलो भायर सरलो आनी खारान गांवांत रावूंक गेलो. आनी ताचो बापूय मरतोच देवान ताका थंयसरलो भायर काडलो आनी ह्या तुमी आतां रावतात त्या देसांत हाडलो. तरी ह्या देसांत एक वेतभर पर्यान ताका दायज दिलें ना. पूण ताका अजून भुरगो नासलो तेन्ना ताका आनी ताचे उपरांत ताचे संस्थीक आपूण तो देश दितलो म्हूण देवान भासायलें. तर देव अब्रामा कडेन असो उलयलो, तुजी संसद परक्या देसांत विदेशी कशी जियेतली. तो लोक तांकां 400 वर्सां गुलामपणान दवरून दोगदायतलो. सर्वेस्परान आनीकूय म्हळें, जें राष्ट्र तांकां गुलामपणांत दवरतलें त्या राष्ट्राची हांव नीत करतलों आनी उपरांत तीं थंयसरलीं भायर सरतलीं आनी हे सुवातेर तीं म्हाका भोसतलीं. आनी देवान अब्रामाक सुनोतीचो करार दिलो. आनी हे पोरी इजाक ताचो पूत जल्मतच 8व्या दिसा ताणें ताची सुनोत केली. मागीर इजाकान जाकोबाची सुनोत केली आनी उपरांत जाकोबान 12 पोरजापोतींची सुनोत केली. हे पोरजापोती आपल्या भावा जुजेचे नाटकायेन भरोवन ताका गुलाम कसो विकलो आनी असो तो इजिप्ताक पावलो. पूण देव ताचे सोवे आसलो आनी ताणें ताका सगळ्या विघ्नांतलो वाटायलो. आनी इजिप्ताच्या राजा फारावा मुखार इतलो ताका आशिर्वादान भरलो आनी शाणो केलो की फारोवान इजिप्ताचो आनी आपल्या आख्ख्या घोराण्याचो कारभार ताच्या हातांत घालो. तेन्ना आख्ख्या इजिप्तांत आनी कानानांत दुकोळ पडून लोकांक जायते हाल आनी उपद्रे भोगचे पडले. आनी आमच्या पुर्वजांक जेवण खाण मेळना जालें. पूण इजिप्तांत ओरोव आसा म्हूण जाकोबाच्या कानार पडलें तेन्ना पयले पावटी आमच्या पुर्वजांक ताणें थंय पाठयले. दुसरे पावटी गेले तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक आपूण कोण तो दाखोवन दिलें आनी जुजेच्या कुटुंबाची सगळी खबर फारोवाक कळमली. तेन्ना जुजेन आपल्या बापायक जाकोबाक आनी सगळ्या आपल्या सोयऱ्यां दोयऱ्यांक आपोवंक धाडलीं. तीं सगळीं मेळून 75 जाणां आसलीं. आनी जाकोब इजिप्ताक देंवून गेलो आनी उपरांत तो आनी आमचे पुर्वज मेले. तांच्यो कुडी शेकेम गांवांत परत्यो व्हेल्यो आनी अब्रामान थंय शेकेमांत किंमत फारीक करून हेमोराच्या पुता कडली विकती घेतलोली ते समाधींत त्यो घाल्यो. देवान अब्रामाक भासायल्लो काळ लागीं पावतां पावतां इजिप्तांत पोरजेची संख्या वाडत चडत गेली. इतल्यान इजिप्तांत दुसरो एकलो राजा राजवटकी चलोवंक लागलो. ताका जुजेची खबरूच नासली. ताणें आमचे पोरजेक नाडबुदीन वागयली
आनी आमच्या पुर्वजांक इतली पिडापीड दिली की निकतेच जल्मवल्या बाळांक ते वांचे न्हय म्हूण ओसाड घालूंक तांकां हुकूम घालो. असल्या वेळार मोइसेस जल्मलो आनी देवाक मानवलो. 3 म्हयने पर्यंत ताका आपल्या बापायच्या घरांत पोसलो. मागीर ताका ओसाड घालच्या वेळार फारोवाचे धुवेन ताका आपणायलो आनी आपलोच पूत कसो ताका ल्हान व्हड केलो. इजिप्तकारांची विद्या आसली तितली मोइसेसाक शिकयली आनी तो उतरांनी आनी कोरण्यांनी बळवंत जालो. 40 वर्सांचे पिरायेर आपल्या भावा भयणीक मुणगे इस्रायेलाच्या पुतादुवांक भेट दिवंक ताच्या मनांत आयले. तांचे मदल्या एकल्याक कोण एकलो इजिप्तकार जुलूम करतालो म्हूण पळोवन मोइसेस ताच्या आदाराक गेलो आनी इजिप्तकाराक जिवेशी मारून पिडापीड भोगतल्याचो ताणें सूड घेतलो. आपणा वरवीं देव तांकां सुटका दिवंक वेता म्हूण आपली भाव भयण समजतली म्हूण मोइसेस चिंतालो. पूण खरेंच म्हळ्यार हें तांकां समजोंक ना. दुसऱ्या दिसा 2 जाण इस्रायेलकार झगडटाले तेन्ना मोइसेस नव्यान थंय दिश्टी पडलो आनी तांचे मदें शांती करूंक म्हूण ताणें म्हणलें, इश्टानो, तुमी एकामेकाचे भाव, कित्याक तर एकामेकाक दुखयतात तुमी? पूण आपल्या भावाक अपमान करतालो त्या मनशान मोइसेसाक दुखलून उडयलो आनी म्हणलें, आमचे वयर फुडारी आनी नितीदार तुका कोणें नेमला? काल त्या इजिप्तकाराक जिवेशी मारलो तसोच म्हाकाय बी मारूंक सोदताय कितें? हें आयकून मोइसेस पळून गेलो आनी मिदियान गांवांत रावलो. थंय ताका 2 पूत जल्मले.